वर्ष 2007 राज्य सरकारान कोलवाळे नवीन सेंट्रल जेल बांदपाचें काम हातांत घेतलें आनी 2015त पयलो टप्पो पुराय करून आग्वाद आनी सड्यावयल्या कैद्यांक थंय ट्रान्स्फर केले. त्या वेळार हायटेक आनी सगळे उणाव सुदारून म्हूण ही जेल बांदिल्ली. मात दर आत्र्या पयऱ्यान भितर फोन, ड्रग्स मेळपाच्यो घडणुको सुरूच आसताल्यो. कांयच ना जाल्यार कैदी एकामेका कडेन झगडटाले आनी जेल चर्चेत येताली. मदींच स्टाफाकूय नाका त्यो वस्तू घेवन भितर वतना गेटीर धरिल्ले प्रकारूय घडल्यात. पयर आनीक एक नवीन प्रकरण उक्ताडार आयलें. 18 सुमार गांज्याचे बॉल करून भितर शेवटिल्ल्याचे स्टाफाक सांपडले. चवकशी करून जेली भायरसून गांजा भितर शेवटून मारप्याक सोदून अटक केली. मात ह्या हायटेक सगळ्यात सेफ अशा जेलींत भायरसून गांज्याचे बॉल कशे शेवटून मारपाक शक्य आसा हो सगळ्यांक पडिल्लो प्रश्न. आमचे ओमकार फळारी आनी शिरीश कुंकळेकरान ग्रावंड झिरो वचून त्या गांजा शेवटून मारप्याची मोडस ऑपरेंडी एक्सपोज केल्या. पळयात आयची द बिग स्टोरी. नमस्कार, येवकार तुमका द बिग स्टोरी ह्या प्रोग्रामाक. आयची बिग स्टोरी आमी जी करता ती कोलवाळे जेलीचेर. कोलवाळे जेलींतल्यान आमकां जी पयलींच्यान आमकां कळोन येता की खंय तरी जे प्रिजनर्स भितर आसा तेंची झगड्यो जाता, खंयचे प्रिजनर्स आहा ते खंय पळोन वयता, प्रिजनर्सा कडेन मोबायल मेळ्ळे, ड्रग्स मेळ्ळे, जे स्टाफ आसा तेंच्या कडल्यान ड्रग्स सप्लाय करता ती अश्यो खुबश्यो आमी जी न्यूज आनी जी अशी गजाली जाता त्यो आमी तुमकां मुखार हाडटा. सो तशीच एक गजाल ह्या 2 दिसां पयलीं घडली कोलवाळे जेलींतल्यानूच. ती कोलवाळे जेलीन कोणे तरी भायल्यान जे ड्रग्स जे गांजा भितर उडयले म्हणून कळोन येता. न्यूज अशी आसली की गांजाचे बॉल खंय तरी करून भायल्यान शेवटून कोणे तरी भितर मारल्या म्हणून कळोन येता. जेन्ना कळोन येयलें की एक 7 बॉलाच्या आकारांतले 7 बॉल हितून गांजा आसलो आनी टोटल तो 1.5 किलोच्या मायज हो गांजा आसलो. आनी तो इन्वेस्टिगेशनाक कळ्ळें की कोण तरी भायल्यान उडयताले. मागीर पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन आपलें केलें आनी त्या केसीन 3 जाण भुरग्यां सयत एक मायनर भुरग्याक हांगा त्या केसीन आतां अरेस्ट केल्लो. सो आमी तुमकां इतकेच ही फाटली हिस्ट्री सांगली, पण आमी एक्चुली त्या प्लेसीर आतां उबे आसा. त्या प्लेसी वयल्यान ज्या भुरग्यांनी जो हो ड्रग्स भितर पावोवपाचो जे प्लॅन केल्लो तो प्लॅन कसो आसलो, तेंच्यांनी कशें उडकी मारली आनी ते भितर जे ड्रग्स थंयसर कशे पावले हो आमी ह्या व्हिडियोंतल्यान तुमकां आतां दाखयतले. म्हाज्या वांगडा शिरीश कुंकळकार, तोय आमच्या वांगडा आतां तुमकां दाखयता आमी ते भुरगे कशे गेले आनी थंय वचोन तेंच्यांनी ते झाडार बी चडल्यान म्हणटा ते कशे चडल्यान हो सांगपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आता तुम्ही पळयलें जे आमी वाटेन येयले आनी थंय तुमी पळयलें की कशी पांयवाट जाल्ली आसली. एक्चुली ते रानान तो एक तीच स्पेसिफीक एरिया तिका पांयवाट जाल्ली आसा. थंय कांटे आसा तरी पूण ते वाटेच्यान जे कोण एक्यूज आशिल्ले तेंचे वाट काडून ते हांगसर येयल्ले आसा. एक जंगलशें आसा आनी अशें दिसता की ही जी स्पेशल जागा सजल्या. फुडें जे आसा जे फाटले कोलवाळे आमी सद्या कोलवाळे जेली फुडल्यान आसा आनी तेचे फुडलें तुमकां जे आसा ते ओमकार सांगतलो. सो शिरीशान सांगला त्या प्रमाणे खरें ही पांयवाट जी आसा ही जंगलांतल्यान येयल्या भितर. तेंच्यांनी एक्चुली ही रेकी ह्या जाग्याची केल्ली आहा. कोण हांगा ह्या एरियेन सद्याक घरा एक हावजींग कॉलनी सोडली जाल्यार ह्या हितून कोणूच हांगा वाठारान कोण येना. आनी हे जे कांड करताले, हे जे शेवटून मारपाचे कांड आसले ते रातच्या टायमार खंय तरी करताले. म्हणजे तुमी चिंतूं शकता ह्या रानान येदे व्हडल्या रातच्या काळान ते हांगा जे येताले आनी ते शेवटून मारताले. सो ते आमी चलत आमी सोदीत आतां ह्या जाग्यार पावल्या. तुमी पळोवं शकता म्हाज्या फाटल्यान जी कोलवाळे झेलींतली जी रिटेनिंग वॉल आहा, जी बाउंड्री आहा ते तुमी पळोवं शकता. ह्याच बाउंड्री वयल्यान खंय तरी उडकी मारून ते भितर ड्रग्स पावयताले म्हणून आमकां कळोन येता. सो सांगल्या त्या प्रमाणे जी बाउंड्री वॉल आसा ही एक्चुली कोलवाळे जेलींतली लास्ट बाउंड्री. तेज्या भितर जो कोलवाळे झेल ही स्टार्ट जाता. आमकां जे मेळटा त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ह्या वॉला मागीर 3 एक्चुली वॉल आहा व्हडल्यो. म्हणजे एक तेंचे बॅरेक आसता, बॅरेकाच्या भायर आनीक वॉल आहा, तेज्या भायर पॅसेज आहा, ती पॅसेजीचे आनीक वॉल आनी ही तिसरी जी वॉल आसा ही तिसरी लास्ट वॉल. हांगाच्यान मागीर ती
जेलीची डेड एंड म्हणजे फुडें आनी कांयच ना, ही लास्ट वॉच. सो हातून ह्या सेक्युरिटी लॅप्सीस दिसता, कित्याक ते भुरगे जे हांगा जे ड्रग सप्लाय करपाक येताले ते भुरगे हांगांतल्यान ह्या वीथ द हेल्प ऑफ एक झाड आहा, झाडाचो हेल्प घेवन ते दुर्गार चडटाले, थंयच्यान देंवताले आनी थंयसरल्यान ते पाकीट जे गांजाचे आहा ते शेंवटून मारताले भितर. इतके हे हांगा करताले ह्या दुर्गा वयल्यान. पण ह्या जाग्यार आमी उबे आहा थंय आमी पळोवंक शकता की दोनूय सायडीन जे वॉच टावर आसा, एक्चुअली लागींच आहा हे. 2 वॉच टावराच्या मदीं चड डिस्टन्स ना, कमी आहा. त्या दोनी वॉच टावराच्या मदीं हे भुरगे कोणाक भिनासतना डेरींग तांकां पळया कितली ती. दोनूय सायडीन 24 वरां खंय तरी IRB पुलीस आसता आनी हे तिगूय जाण जे 4 जाण टोटल, हे एकटो मायनर आहा भितर, ते 4 जाण आपली जे डेरींग करून त्या झाडान वयर चडोवन दुर्गान देंवोन तेवटेन पार्सलां पावयतले. म्हणजे खंय तरी सेक्युरिटी लॅप्सीस तुमकां दिसता हांगा पळोवंक मेळटा. ती म्हटल्यार मेन पयली गजाल म्हटल्यार ती ह्या बाउंड्रीचेर येदी व्हडली हायटॅक ही जेल तेन्ना बांदलेली तेन्ना खंय तरी हांगा जे जेलीक वयर ते बाब वायर आसतात, जी वायरी घालतात, कोण भायल्यान भितर येवंक जायना आनी भितरलो भायर वचोंक जायना, ती आमकां खंयसरूच दिसना. दुसरी गजाल जी आमकां दिसली सेक्युरिटी लॅप्सिसान, जे IRBचे स्टाफ हांगा 24 वरां खंय तरी ते वॉच टावरार काम करपा खातीर तांकां तेंची ड्युटीच ती की पळोवपाचें वॉच टावरा वयल्यान की बाबा कोण भितर वयता, कोण भायर येता, हे ड्युटी आसा तांकां पळोवपाची. पण ते 24 वरां ड्युटी करता आसतना हे भुरगे जे तेंच्या भितर प्रिमायसिसान जेलीन भितर सरले आनी आपले जे पार्सल आहा ते ऑलमोस्ट थंयसर तांकां पावयले. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हेंच्यांनी हेज्या पयलीं अशें कांड जो पार्सल पावोवपाचें जे काम हे पयलीं केल्लें आनी हो सेकंड एटेम आसलो तेंचो. पण सेकंड एटेमाक खंय तरी ते फसले म्हणून आतां तांकां अरेस्ट केल्या. सद्याक आमी जे आसा त्या जाग्यार एक्चुअली आजून भितर वचोंक जाय. सो आमी भितर तुमकां दाखयतले की भितर वचोन त्या झाडाचो हेल्प घेवन रोप बांदून कशे वयर चडल्यान ते आनी तेंच्यांनी स्ट्रगल कसो केला, जे भिंतीर जे वॉलाचेर वयर चडोन कशें गेला हे तुमकां फुडें शिरीश सांगतलो. आमी आतां फुडें या आनी पळोवया त्या जाग्यार जे भुरग्यांनी रोप बांदून खंय तरी झाडा वयल्यान झाडाचो हेल्प घेवन ते भितर कशे गेले हे तुमकां आमी आतां ह्या फुडें सांगतले. तुमकां ओमकारान सांगलें की 2 वॉच टावर तुमी पळोवपाक शकता. एक वॉच टावर हांगा आसा आनी एक वॉच टावर हांगा आसा आनी थंय मदले सारकें झाड जें आसा तें मदीं पडटा आनी ते झाडा वयल्यान तुमी समज तो कोणी क्लायंब करून गेलो ते वॉला वयल्यान, ते वॉल ती क्लायंब करून आनी एक फुडें वॉल आसा तो हांगसरल्यान क्लायंब करून वयतालो वचोन तो इतके डिस्टन्स कवर करतालो चलोन वचोन कशें वचोन ते वॉला कडल्यान मागीर तो थ्रो करतालो. सो इतके टायम वचोन येवपाक तेका आनी जितके सेक्युरिटी लॅप्सीस तशें तुमकां ओमकारान सांगलां की कळटा की तो क्लायंब करून वयता, इतके वचोन इतके डिस्टन्स फुडें वयता, ते वॉला कडेन वचोन थंयच्यान थ्रो करता, परत येता, परत क्लायंब करून येता. म्हळ्यार ते कांय खूब टायम लागतलो. इतके टायम ताका कोण पळयना म्हळ्यार एक सेक्युरिटी लॅप्सीस खूब आसा. विज्युअल घे तुमी पळोवपाक शकता तो एक वॉच टावर आसा पळय ओमकाराच्या फाटल्यान दिसता तुमकां हो हे सायडीच्यान आनी वॉच टावर एक वो आसा तुमकां दोन कडेन वॉच टावर आसा दिसता पळय सारके. आनी तो तुमकां IRB स्टाफ पुलीस आसा तो दिसतलो सद्या ड्युटीर आसा तो. सो सांगले त्या प्रमाणे 2 जे वॉच टावर आहा, शिरीशान सांगले त्या प्रमाणे तेजेर 24 आवर्स IRBचे स्टाफ खंय तरी ड्युटी आसता तेंची पळोवपाचे. वॉच टावर बांदलात तेज्या खातीर की पळोवपा खातीर, नजर दवरपा खातीर. पण हे सेक्युरिटी जे IRB पुलीस आसता ते हे पार्सल जे भुरगे शिरीशान सांगले त्या प्रमाणे ते वॉलार चडटाले, ते वॉला वयल्यान देंवताले, दुसऱ्या वॉला कडेन वयताले आनी ते पार्सल शेंवटून मारताले. हे सगळे करीसर हे IRBचे स्टाफ आनी जेल ऑथॉरिटीज कितें करताले ते हेजेर प्रश्न आहा. सो आमी जे सांगले जी वॉल आसा, ज्या वॉला कडल्यान ते आमी सांगलेले तुमकां आजून फुडें वचोंक जाय आनी तुमी पळयल्या जी वाट हांगा जी आसा ती आमी कशे तरेन येयल्या आनी त्या भुरग्यांक संवय आसली कित्याक थंय इतके फावटी येयल्या तेंची पांय वाटू खंय तरी तितून जाल्या. आमी आतां ह्या जाग्यार आसा, त्या जाग्यार जशी इन्फॉर्मेशन मेळटा आमी त्या प्रमाणे की ह्याच जाग्या वयल्यान ते भुरगे हांगा ह्या भिंतीचेर वयर चडटाले आनी ते कोलवाळे झेलीन तेंच्या प्रिमायसिसान भितर वचोन ते ड्रग्स पावयताले म्हणून कळटा आमकां. सो आमी ह्या स्पॉटार आतां येयल्या.
सो हांव शिरीशाक विचारता की बाबा ते आमकां मेळटा ते म्हायती प्रमाण की एक्चुअली ह्या जाग्यारूच म्हणटा ते, पण ह्या झाडा वयल्यान चडटले काय ह्या झाडा वयल्यान चडटले शिरीश? हांगा 2 झाडां, की एक मोठें आनी एक बारीक झाड आहा. वयर चडटाले, तेवटे वयताले आनी ती राजू आसा सोडटाले. सो राजून ते वयताले, ते सायडीन वताले, कितें आसा ते उडयताले आनी येतना मागीर ते कित्याक हेवटेच्यान तांकां चडपाक सपोर्ट आशिल्लो. तेवटे काय नाशिल्ले. सो येतना मागीर तांकां कोण तेंचे पार्टनर आसले तांकां ती दोरी घालून दवरताले. तो वयर क्लायंब करतालो हेजे रोपार धरून हेवटेन देंवतालो. पूण जशें तुमी पळयलां दिसता ते दिसपान की म्हाका दिसता ते ह्या झाडार चडपाक जाय जी म्हायती गावता ते दिसपान. कित्याक तुमी थंय पळोवपाक शकता बाकी सगळे वॉलाक शेळो आसा. पण ती इतलीच एरिया आसा जंय तुमकां मार्क्स लागलेले आसा सारके कोणा पांयांचे वा हातीचे. ते शेळो गेल्लो आसा. कित्याक अशे मार्क्स तेन्ना जाता जेन्ना आमी बाबा स्ट्रगल केल्ली आसा देंवपा खातीर चडपाक स्ट्रगल केल्ली आसा. सो कोणी जो भुरगो कोणी जे एकूच दिशेन चडटालो तो एक वेळ हे बारीकशे झाडार धरून चडटा आसतलो आनी वयतालो आसतलो ते वयल्यान आनी ते सगळे मार्क्स दिसता पळय तुमकां सगळे आनी ती इतकीच एरिया आसा जो पार्ट आसा झाडाचो हे वॉलाचो जो पार्ट आसा तो सारको क्लीन सो आसा स्ट्रेच मार्क्स आसा आनी हो इन्सिडंट 8 दिसां पयलीं जाल्लो अशें आयकपाक येता. सो 8 दिसांनी मातसो ताका शेळयल्लो आसा पूण कंपेर टू बाकीचे वॉल आसा बाकी सगळ्याक तुका प्रॉपर एकूच लेवल शेळो आसा. हांगासर सगळ्याक तुमी पळोवपाक शकता की मार्क्स पडलेले आसा सगळ्याक झरला आसा. तुमी पळयल्यार कळटलें की तुमी समज असो कोणाचो पांय वडलो जाल्यार ताका सारकें अशें वडटा सारकें शेळो वता आनी तशेंच वयर जाल्लें आसा पळयलें तुमी सगळ्याक की सगळ्याक जो शेळो आसा तो सारको कोणी अशें खसपिल्ल्या भशेन सारकें अशें पांय स्ट्रगल केल्ल्या भशेन चडटना त्रास जाल्ल्या भशेन अशें तुमी हांगा पळोवपाक शकता आनी खंयच शेळो ना. सो जे कोणी वयताले ते अशें वचोन थंय वयताले वयल्यान ते देंवोन तेवटे वयताले आनी ते वटेच्यान मागीर येतना जे तुमकां कळटा की ते झाडार एक वेळ कोणी वचोन अशें जावं शकता की कोण एकटो पयलीं वयतालो राजू घालतालो आनी मागीर तो हेल्प करून दुसऱ्याक आपयतालो. सो दुसरो हांगसान क्लायंब करून तेवटे वयता येतना कोणी हेल्पाक हांगा रावतना परत क्लायंब करता ही पॉसिबल जावं शकता. पूण हांगसरल्यान वता ते सारकें कन्फर्म आसा की हांगसरल्यान वयताले म्हणून आनी जी म्हायती गावता दिसपान की हे 2 झाडां आसा हांगा एक व्हडलें झाड आसा पूण ताका सगळे कांटे आसा आनी ताका इतकी पॉसिबिलिटी ना की वयर गेलो आनी थंयचे राजू सोडून कित्याक तो विजिबल जावंक शकता. ही एकूच जे बारीकशें झाड आसा जेणें कळटा की हेजे वयल्यान तो चडलो आनी उडी मारून तेणें समज ते क्लायंब करीत जाल्यार ती गजाल जावंक शकता कित्याक तुमकां पळोवपाक शकता सगळे हांगसर शेळो गेल्लो आसा. सो शिरीश तुवें सांगल्या त्या प्रमाणे की हे धाकटें झाड तेंच्यांनी यूज केलां हय सो चडपा खातीर. कित्याक पयल्यार तुका तुमकां तशें दिसता की हांगाच फक्त सगळ्याक शेळो ना बाकी सगळ्याक शेळो आसा. सो एक तर ते हांगसर यूज केलें ते कळटात बाकी सगळ्या तरी कांयच ना. सो ही गजाल कळटा की हांगसर तेणें यूज केला सारकें. तुका कळटा की अशें हात व्हडले कळटा की बाबा कितें तरी वयता अशें सो शेळो तो गेल्लो आसा हांगसर. हे दिसता ते पांयाचेच माग तेंचे 100% हांगा तेंच्यांनी स्ट्रगल केला चडपाक. सो शिरीशान सांगला त्या प्रमाणे जे भुरगे आनी एक आसा ओमकार की हांगा तुका जागो मातसो नितळ आसा. हम्म. सो फाल्यां काय समज कोणी तांकां पयलें कोणी बॉल केल्यार तांकां डायरेक्ट जंप करून हांगसरल्यान वचपाक वता कित्याक तूं पळोवपाक हांगा मोव आसा सगळें सारकें systematic. उडकी मारपाकूय हांगा चान्स इजी आसा बाकी सगळे एरियेन तुका कांयच तशें कांटे आसा एक कडेन बाकी सगळे तुका तितके विजिबल प्रॉपर एरिया ना. फक्त हीच एरिया सारकी प्रॉपर एरिया आसा मोव आसा एरिया. सो इवन कोणी वयल्यान जंप मारली जाल्यार कांय लागपाना हांगसर. सो म्हाका दिसता की हे जे पार्सल उडोवपाच्या पयलीं हांगा भरपूर तेंच्यांनी रेकी रेकी केल्ली आसा तेंच्यांनी. रेकी फूल करून येयल्या कित्याक हांगा तूं सांगता त्या प्रमाणे हांगा उडकी मारल्यार सुद्दां काय कोणाक काय कांय जावपाचें जावपाना. पांय पांय मोती चे एक्चुअली माती मोव आहा. सो शिरीशान सांगला त्या प्रमाणे की ह्या झाडाचेर विथ द हेल्प ऑफ ह्या झाडाचेर जे हेल्प घेवन तुमी पळोवंक शकता हे झाड बाउंड्रीच्या जी वॉल आसा तेजेर क्रॉस जाला. ह्या बाउंड्री खंय तरी ते राजू बांदताले ती वॉलाच्या भितर ते देंवताले. ही भिंत आहा तेज्या फाटल्यान एक 50 मिटराचेर आनी एक वॉल आहा ते ह्या वॉलीचे क्रॉस करून ते दुसऱ्या वॉली कडेन पावले की ते आपले पार्सल आहा ते ड्रग्साचे पार्सल आहा ते शेवटून ते सरळ ज्यांची जी झेल आसा थंय हे पार्सल पडटाले. आनी हेज्या पयलीं अशी ही तेंच्यांनी पार्सलां पावयल्या म्हणून आतां पुलिसा कडल्यान इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी कन्फेसूय केला आमी हेज्या पयलींय केला म्हणून. मात ह्या फावटी कितें तेंचो प्लॅन फेल जालो. तेंच्यांनी सेम जे पयलीं करताले जे हांगाच्यान ह्या झाडा वयल्यान चडोन ह्या वॉलाचेर चडोन जे देंवोन खंय तरी शेवटून मारलेले पण ह्या फावटी जे जाग्यार पडोंक जाय आसले ते आयल्यानूच खंय पडले म्हणून हो ड्रग्साचो जो जी काण हे आतां भायर सरलेले आहा. परत एकदां सांगता शिरीश की हांगा ही सेक्युरिटी लॅप्सीस हे सरळ कळटा की आमी सांगल्या त्या प्रमाणे येदी व्हडली हायटेक कोट्यांनी खर्च करून ही जेल जी बांदल्या तेन्ना खंय तरी ह्या वॉलाचेर ती बाब वायर नाल्यार कितें तरी सरयो तरी कितें तरी एक्चुली घालूंक जाय आसली की भितरलो कोणाक भायर येवंक जायना भायल्या भितर भायल्या स्टेटींनी आमी पळयता जेलीक
सायडींतल्यान फूल फेन्सिंग आसता, पण हे आमचे खंय तरी सेक्युरिटी लॅप्सीस हांगा दिसता की मेन म्हणटा ते बाबा 24 वरां IRBचे पुलीस हांगा आनी झेल ऑथॉरिटी भितर पुलीस आसता बाबा ते कितें करता इतके भुरगे हे 3 जाण जे भुरगे टोटल 4 जाण भुरगे हे चडटात आनी भितर देंवतात तुमच्या प्रिमायसान भितर देंवतात आनी ते पार्सल उडयसन परत येतात तरी पण तुमकां कळना म्हणून हेतून खंय तरी लोकांचे म्हणणे प्रमाणे हेतून IRBचे पुलिसूय काय झेल ऑथॉरिटी बी इनवॉल्ड आहा कित्याक हेज्या पयलीं आमी खंयचे IRBचे पुलीस खंय तरी ड्रग्स व्हरतना थंय मेळ्ळा स्टाफूय खंय मेळ्ळा आनी तांकां धरलेले आहा जेन्ना रेड मारता तेन्ना सगळें मेळटा भितर जेन्ना मोबायल मागीर सिगरेटी खंयचे टॉबॅको हे सगळी गजाली त्या झेलीन भितर मेळटा पण हे भितर कशें पावता तेजें उदाहरण हें आयज कळटा तुमकां सेक्युरिटी लॅप्सी खातीर की हे भुरगे हांगाच्यान वयर चडटात आनी ते कोणाक कितें पावोवंक जाय ते पावयता हितून आनी एक शिरीष अशें दिसता की आतां समज कोणाक भितर कोणाक गन जाय कोणाक चाकू जाय जाल्यार तो इजिली वयतलो चडोन हांगाच्यान एक पॉसिबिलिटी जावं शकता न्ही की हांगा जी एरिया आसा पळय सामकी म्हणपाक शकता की एक्सेस दवरल्या भशेन जाला हो आनी समज कोणाकूय आनी समज कोणी आतां देंवोन इतके डिस्टन्स कवर करून समज परत जशें काय आमी केन्ना वेब सिरीज पळयता वेब सिरिजा भशेन जाल्लें आसा हें कोणी थंय देंवता ती डिस्टन्स कवर करता थ्रो मारून उडयता ते हातबॉल आशिल्ले ते परत येता परत क्लायंब करता परत हांगा देंवोन वता पूण इतके टायम सुद्दां तो गावना आनी तो गावलो गावपाकूय कितें आसा जेलीचे कांय तरी जाणा गावपा खातीर एक फाटल्यान तो घर आसा ती CCTV गावली म्हणून तो गावल्लो आसा एक्यूज ते समज त्या घरा कडेन CCTV नाशिल्ली जाल्यार ते कारस्थान कंटिन्यू उरता आशिल्लें कोणाक कळपाच नाशिल्लें ते गजाली खातीर गावल्लो आसा कोण एक्यूज ते जाल्यार तरी शिरीष तुवें सांगलां ते सारकें की जे एक्यूज जे आतां एका घराच्या कॅमेराचे CCTV जे कॅमेरा बसल्या तेजेर ते कॅप्चर जाल्या पण तेंच्यांनी खंय तरी पयलीं पुलीस कंप्लेंट केल्या खंय की बाबा भुरगीं हांगा पिवपाक येतात काय असल्यो ह्यो पिवपाच्या गजालीन हे बी करता हेज्याक पयलीं कंप्लेंट दिल्ली सो कंप्लेंट दिवन पुलीस हांगा खंय तरी रावंड मारताले तेन्ना खंय तरी बंद आसले पण ह्या फावटी आतां परत हो कांड जे सुरू जाला तितून हे जे भुरगे वयर चडल्यात पण मेन गजाल तुवें म्हटल्यार ते खरें की CCTV जी भितरली आसा येदी व्हडली कोट्यांनी खर्च करून जे CCTV कॅमेरा भितर बसयल्या आनी जे IRB आहा तांकांच दिसना की बाबा भुरगे हांगा वयर चडटात आनी आपले जे पार्सल जे आपले कोण जेलीचे जे इनमेट्स आहा तांकां पावयता आनी परत येता ते कॅमेरानूय दिसना आनी जे IRB पुलिसाकूय दिसना कॅमेरान दिसना तें कारण म्हटल्यार आमकां मेळटा त्या प्रमाण की ह्या एरियेक जी फाटली एरिया ही फाटल्यांतली एरिया ह्या एरियेक एक्चुली सेक्युरिटी टायट आसूंक जाय प्लस हांगा जे कॅमेराज आसा थंयसर लायटी आसूंक जाय हांगा आमकां कळ्ळा की हांगा एकूय लायट म्हणटा ती ना काळोख आसता आनी त्या काळोखाचो फायदो घेवन हे भुरगे हांगाच्यान वयर चडोन जे आपले पार्सल आहा ते शेवटून परत ते येताले आनी हांगाच्यान वयताले आपलें काम करून तेतून एक गजाल जी ओमकार आसा जी तुवें म्हणलें की काळोख आसा पण काळोख आसा तो भायर लोकांक कळो कसो भितरच कोण इन्फॉर्म केलें आसता न्ही की बाबा काळोख आसता तुमी येया कित्याक भितर हांगसरले काय भितरीन हें न्ही की बाबा कम्युनिकेशन जातलें की बाबा थंयचे लोक सांगत म्हटल्यार कोण सांगतलो कोणी जर थंयच्यानूच सांगलें आसा बाबा की लायट्स पेटना बाबा हांगसर काळोख आसतलो ही स्पेस तुमी यूज करा तेंचे स्पेसिफीक ही स्पेस यूज केल्ली आसता सो तांकां खबर आसा की बाबा काळोख आसता हांगसर वचपाक एक्सेस बरो आसा म्हणून सो एक लॅप्सिसान जशें ओमकारान तुमकां सांगलां की लॅप्सीस सेक्युरिटी आसा म्हणून एक डावटूय येता की बाबा भायरचे जे एक्यूज आशिल्ले तांकां कळ्ळें कशें की बाबा हांगसर काळोख आशिल्लो म्हणून आनी हांगसर वचपाचें म्हणून सो ते कळटलेच भितर आतां सगळेच आमी पळयता की भितर मोबायलूय मेळटा टॉबॅको मेळटा फोनूय मेळटा तांकां फोन करून सांगपाक कितें आहा तर बाबा भितर इतके एक्सेस आहा तांकां जे भितरले ते एक्चुली गेटींतल्यान भितरूच सरतना आमी न्यूजूय केल्या की बाबा ते भितर व्हरतना बॅगान ड्रग्स मेळ मोबायल मेळ जेन्ना रेड मारता तेन्ना सदांच आमकां मेळटा 50 फोन भितर मेळटा पण शिरीष तुवें सांगल्या ते प्रमाणे की ही जी जे भुरगे आहा पळय जे धरल्यान टोटल 4 जाण धरल्या तितूंतले 3 जाण हे यंग आनी एक मायनर आहा म्हाका दिसता कितें अशें दिसता आमकां मेळटा इन्फॉर्मेशन ते मायनराक चडयताले म्हणून वयर अशें दिसता कित्याक जी तुमी झाड पळयलां जे अशें दिसता पळोवपाक कित्याक एकूच जे फानी आसा झाडाची ती सारकी वता आनी हेजेर समज कोणी हेवी वेट कोणी समज मेजर वचपाक डिफिकल्ट आसा पण बारीक भुरगो समज आसा न्ही तो इजिली क्लायंब करून तो जंप करूं शकता कित्याक इतके बँड जावपान ते समज कोणी रावलो हांगा ताका हेल्प केली की बाबा राव वयर झाडार चडयचे आनी वयर वचून तेजेर चड आनी मागीर दोरी सोड म्हणून तो कोण मायनर आशिल्लो तो वयर चडटालो आसतलो दोरी सोडटालो
आनी मागीर बाकीचे कोण बाकीचे जे कोण मेजर आसता ते बाबा क्लायंब करता वताले, कित्याक हेजेर आमी समज कोणूय अशे मेजर आसा चडले जाल्यार ते ऑटोमॅटीक झाड मोडो शकता, पानी मोडो शकता. पूण कोण बारीक भुरगो असो आसा न्ही, तेणी क्लायंब केल्यार ती इतके मोडपाना, बँडूय जावपाना, इजिली ताका एक्सेस गावता वचपा खातीर. सो जो मायनर कोण आशिल्लो अशें दिसता की जे तुमी हांगसर पळयत जाल्यार अशें दिसता की की तो मायनर आशिल्लो तो वयर चडटालो आसतलो आनी मागीर तांकां तो जी राजू सोडटालो ती सोडटालो आसतलो आनी राजूच्या हेल्पान ते मागीर ते क्लायंब करून वयताले आसतले. जशें शिरीशान तुमकां एक्सप्लेन केले, ते भुरगे त्या झाडाचो हेल्प घेवन ती रोप बांदून त्या दुर्गांतल्यान वयर चडोन देंवताले आनी मागीर धांवात ते दुसऱ्या वॉली पर्यंत वयताले आनी थंयच्यान ते पार्सल शेवटून मारताले. ते आमी तुमकां विज्युअल्सान दाखयता. आमी त्याच सेम जाग्यार आहा, पण हायटीर आहा आनी हायटी वयल्यान सरळ दिसता की ही जी वॉल दिसता ते आमी आतां वॉल तुमकां दाखयले, त्या वॉलाचेर चडटाले आनी ते वॉलाचेर क्रॉस करून तुमी पळोवंक शकता ही एरिया जी भितरली एरिया एक्चुअली ती भितर जेलीच्या प्रिमायसिसान भितर येयल्या आनी तुमी पळोवंक शकता दोनूय सायडीन 2 IRBचे जे वॉच टावर आहा तेज्या मदीं ते भुरगे इतके स्पेसान ते धांवात वयताले आनी त्या फुडल्या वॉली पर्यंत ते वयताले थंयसर आनी जे पार्सल जे ते तांकां जे पार्सल डिलिव्हर करूंक जाय ते डिलिव्हर करताले. परत एकदां सांगता, ही जी वॉल आहा ही बाउंड्री कोलवाळे झेलींतली लास्ट त्या बाउंड्रीचे वयर चडटाले आनी मदलो स्पेस तुमी पळोवंक शकता कितलो आहा तो व्हडलो. थंयसर कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आहा. त्या वॉलाचेर देंवन ते भुरगे थंयसर त्या नेक्स्ट वॉला पर्यंत वयताले आनी तेज्या फाटल्यान जे आमकां नळे दिसता ते प्रिजनर्स भितर सगळे जे प्रिजनर्स आहा तांकां रावपाचो सेल तो आनी त्याच सेलान हे ड्रग्स पावोंक जाय आसले. सो इतके इजी वचोन तेंच्यांनी जे वॉल क्रॉस करून त्या वॉला पर्यंत तेंच्यांनी ते पार्सल आहा ते बॉल करून जे शेवटून मारल्यान ते तुमी पळोवंक शकता कितलो इजी एक्सेस आहा तांकां. आनी एक्सेस आहा प्लस सेक्युरिटी लॅप्सिसूय दिसता. आमी जेन्ना म्हटलेले जे फेन्सिंग हांगा खंय तरी बाउंड्रीचेर आसूंक जाय ती ना, प्लस मेन जी वॉल आहा तेजेर फक्त लोखणाचे जे फेन्सिंग करपाक दवरला तितकेच आहा, तेजेर कांय फेन्सिंग बी कांय ना. सो इतके इजी ते भितर जंप मारून ते झाडाचो हेल्प घेवन आमी भितर देंवले आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जशें आमी तुमकां सांगलें जी वॉल आसा जी बाउंड्री आहा आनी त्या फुडल्या वॉलाची डिस्टन्स पळयत जाल्यार 50 ते 70 मिटर आसूंक शकता. येदी व्हडली ही फूल जे जागो आहा त्या जाग्या वयल्यान कोण धांवता तो इजिली दिसूंक जाय, कित्याक वॉच टावर आहा हो हायटीचेर आसता, हायटी वयल्यान तांकां पळोवपाचें पडटा. पण थंयसर कोणाचेंच लक्ष ना, ते भुरगे येतात 4 जाण देंवता भितर आनी त्या वॉलांतल्यान क्रॉस करून त्या वॉला कडेन फुडल्या वॉला कडेन वयतात, आपले पार्सल कितें आहा ते डिलिव्हर करतात, परत येतात त्या वॉलाचो जो देंवल्ले थंयच्यानूच वयर चडटा आनी ते आपलें काम डिलिव्हरी करून आपल्या घरा वयताले. सो हेज्या पयलीं अशें खुबदां तेंच्यांनी केलां पण कोणाच्याच लक्षांत ना. तुमी पळोवंक शकता की फाटल्यान येदो व्हडलो स्पेस आहा तो IRBचे जे कॉन्स्टेबल आहा ते करता कितें तेजो प्रश्न आहा. सो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ती CCTV कॅमेरा तो बसयला, तितून ते भुरगे जे पुलिसाक व्हडली चॅलेंज आसली कोलवाळे पुलिसेक की जे काळोखान आनी जेलींतलेय खंय तरी जे कॅमेरा तेतून कांय दिसनासले, मात हांगासल्या लोकांची जी कॉलनी आहा त्या कॉलनींतल्यान जे CCTV कॅमेरान ते भुरगे कॅप्चर जाले. हो तो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता. ह्या घराक हो CCTV जो कॅमेरा तो तेतून ते भुरगे कॅप्चर जाले. विथ द हेल्प ऑफ दीस कॅमेरा कोलवाळे पुलिसेक हे तांकां सोदपाक आतां तांकां यश येयल्या आनी तिग्यांकू जे एक मायनर सकट तिग्यांकू आतां एरेस्ट केल्ले आहा. सो आमी तुमकां दाखयले शिरीशान आनी हांवें की जे भुरगे हांगाच्यान जे भितर चडले आनी ते भितर कशे पार्सल उडयले ते तुमकां आमी ह्या व्हिडियोंतल्यान दाखयले. तर ही आसली आमची बीग स्टोरी ह्या विकाची. सो अशीच आमी तुमकां एक टॉपीक घेवन अशी बीग स्टोरी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. शिरीश कुंकळकर, हांव ओमकार फळारी आनी साहील मांद्रेकार वांगडा प्रुडंट मिडिया खातीर.